मेरशे सध्या कसल्याच नव्या रियल इस्टेट प्रोजेक्टांक पंचायत स्वता एनओसी दिवंक शकची ना। ओल्ड गोवा बायपासावेल्या कोयर आनी डेब्रीचे विशयावेल्यान हायकोर्टान मेरशे पंचायतीक धपको दिला। पंचायत ओल्ड गोवा बायपासावेल्या कोयर आनी डेब्रीचो विलो लायना तो मेरेन हायकोर्टाच्या परवानगी शिवाय पंचायतीन नव्या बांदकामाक परवाने दिवचे न्ही म्हूण हायकोर्टान स्पष्ट केला। ओल्ड गोवा बायपासावेल्या कोयर आनी डेब्रीचो विशय हायकोर्टान बरोच लावन धरला। ह्या बायपासार फकत मेरशे पंचायत वाठारांतलो कोयर न्ही बाकीच्याय पंचायतींतल्यान कोयर येता म्हूण सांगून पंचायतीन स्वताची लज राखपाचो यत्न केलो। मात कोर्टाचो रोग पळोवन पंचायतीक जमलें ना। सरकारानूय हात फाफुडले। सगळ्या पंचायतींक वेस्ट मॅनेजमेंटाक सरकार पयशे दिता। मेरशे पंचायतीक ओल्ड गोवा बायपासावेलो कोयराचो विलो लावंक आनीक आदार जाय जाल्यार दिता म्हूण सरकाराची जाप। मेरशे पंचायतीक जर ओल्ड गोवा बायपासावेलो कोयर डेब्रीक काडूंक आनीक मदत जाय जाल्यार ते खातीर एक एजन्सी आसा। तिका फकत कॉल केल्यार पुरो, ते तात्काळ काम करतात। कोयर डेब्री उखलता म्हूण सांगून सरकारान आपली बाजू सांबाळ्ळी। मेरशे पंचायतीन कोयरा विल्याच्या वेवस्थापनाक सरकाराची मदत जाय म्हूण हायकोर्टाक सांगले। सरकार म्हणटा पंचायतीन पयलीं प्रेजेंटेशन दिवचें। 10 वर्सां पयलीं हायकोर्टान दिल्ल्या निर्देशा उपरांतूय गार्बेजीचो प्रश्न सुटना। हाका लागून आतां कडक दंडात्मक उपाय करचो पडटलो म्हूण हायकोर्टान शिटकावणी दिली। ओल्ड गोवा बायपासावेल्या कोयराचो पंचायत विलो लायना तो मेरेन हायकोर्टाच्या परवानगी शिवाय पंचायतीन नवीन बांदकामांक मान्यताय दिवपाची ना म्हूण हायकोर्टान निर्देश दिल्यात। कोर्टान केस 2 सप्तकां उपरांत दवरल्या। तो मेरेन तरी मेरशे नव्या बांदकामांक मान्यताय ना। तो मेरेन पंचायतीन उपाय केलो जाल्यार सुटले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कुठ्ठाळे कोनसुवात चालू आशिल्ली दोंगर कापणी कायदेशीर काय बेकायदेशीर ताची चौकशी करतलो म्हूण टीसीपी मंत्री विजय उलयला। मंगळारा कुठ्ठाळेचे आमदार अलिना आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक घेवन ताणें दोंगर कापता ते सायटीचें इन्स्पेक्शन केलें। हिल कटिंगाचो इश्यू अलिनान विधानसभेत काडिल्लो। कोनसुवा दोंगर कापतात ताचे सकयल खंय कोंकण रेल्वेचो भुयारी मार्ग आसा। थंय असले करपाक दिवचो ना म्हूण विजय उलोवन गेला। जो मनीस वेस्टर्न बायपास करता ताणे हें एक्सकवेशन केल्लें एक्सकवेशन करतना सायंटिफिकली एप्रूव्ड एक्सकवेशन हें काय न्ही हाजेर प्रश्न आहा। हो एक इश्यू आहा। नव्यो रेवलेशन्स आर दॅट बिलो दीस इज द टनल ऑफ द कोंकण रेल्वे लायन। सो यू नो देर कॅन बी एन इम्पॅक्ट ऑफ दीस एक्सकवेशन एंड unscientific cutting of the hill, for which we cannot allow this. But at the same time, benching, terracing, proper planning of the contours, and then the restoration of the land after the excavation has happened. This is the care that we need to take, for which we will call the contractor and see that a proper thing by using a geologist and proper the law of the land is followed for them. No special treatment is given to them. दोंगर कापून माती काडिल्ल्यान कोनसुवा पठारात चिऱ्याची खण कशी जाल्या तो फोंडारो खंय पावसा पयलीं पुरोवंक जाय। He is going to find out what are the limits of excavation and to what depth we can go when we excavate and what is the damage caused. Okay, and he has also said that the area cannot be left the way it is. Some solution has to be found now to that area, because that during monsoons can lead to many accidents and untoward incidents. So this is also going to be taken up by the Honorable Minister. We will be following all the issues until our goals are fulfilled. कन्स्ट्रक्शनाच्या इश्यूक धरून विजयान TDR म्हणल्यार ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट्साचो विशय काढलो। हो विशय सध्या टीसीपीत उमकळा। गेल्या 5 वर्सांत रिजनल प्लॅन जालो ना। रिजनल प्लॅन जालो ना म्हणून लोकांनी इलिगली ऑर्चर्ड जमनी कन्वर्ट करून थंय घरां बांदली। थंय सब डिविजन रूल्स लागना। जमनी फॉरेस्टेड जमनी नाल्यार ऑर्चर्ड जमनी इलिगली कन्वर्ट केले। हाचे खातीर थोडे एरियांनी हाय रायजीस एलाव करप आनी उरिल्ले एरिया ग्रीन दवरप हो एक मॉडल डेव्हलपमेंटाचो खूब इवन एडवान्स कंट्रीज वर्ल्ड आर फॉलोइंग दीस प्लॅन। हाचे खातीरूच आमी तो TDR कन्सेप्ट हाडूंक जाता। ही पॉलिसी आमी बेगीन हाडूंक इतल्या खातीर सोदना कित्याक मार्केटान इतली व्हडली TDR अवेलेबल करप म्हणल्यार बिल्डींग मार्केट कॉलेप्स करप। आतां रेरा आनी GST खातीर बिल्डींग इंडस्ट्री एफेक्ट जाल्ली आहा। सो तातूंत आनी एक तांकां झटको भायल्यान आर्टिफिशियल झटको दिवचो न्ही म्हणून आमी मातशें होल्ड केल्लें आहा। प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार।
ट्विटर सोशल मीडिया ॲपाचेर आता कॅरेक्टर लिमिट डबल केल्या. पयलीं 140 आशिल्ली ती आता 280 केल्या. ट्विटरान मंगळारा घोशणा केली. पयलीं खंय लोकांचो चडसो टायम ट्विटां एडिट करपाकूच वतालो. आतां लोकांक आपले विचार मातशे विस्तारान मांडपाक मेळटले म्हूण कंपनीन उतरांचो स्कोप वाडयला. मात चायनीज, कोरियन आनी जपानी भाशांनी ट्विटांक अजूनय 140 कॅरेक्टरांचीच मर्यादा लागू. घेऊ एक ब्रेक.